जे टुगेदर फॉर पिलेन आशिल्ले तितलो केदार नाग आयज काँग्रेसीन जॉइन जावन काँग्रेसीची कॅम्पेन करता आनी अशें आयकपाक येता की रुपेश नायक इंडिपेंडंट रावतलो. सो तुमचो स्टँड कितें आसतलो ह्या फावटी 22? केदार नायक आयज काँग्रेसीन जॉइन जावना. केदार नायक म्हाका दिसता 5-6 दिसां पयलीं कितें तरी आनी तो पंचायत घेवन कितें तरी हितून काँग्रेसीन जॉइन जाला. आनी टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून तेंच्यांनी कितें तरी केल्लें तें बोबाळ जाल्या नंतर हे तेज्या बरोबर आसा, विच इज व्हेरी ट्रू. आनी तूं दुसरो प्रश्न म्हाका म्हणटा की रुपेश नायक जो आसा आमचो मंडळ अध्यक्ष माजी आहा तोय कितें तरी जाता. म्हाका हांवें आयकलां की तोय कितें तरी आपूण रावतलो अशें तेजें म्हणणें आसा. व्हेरी गूड. सी दीस इज हे आतां इलेक्शनचो माहोल येयल्या नंतर कोणाच्यानूय रावूं येता, तुज्यानूय रावूं येता, म्हाज्यानूय रावूं येता, कोणाचें रावूं येता. पूण तुका हांव एकूच सांगता तुज्या माध्यमांतल्यान एक हांव आमचे व्ह्युअर आसा, RDXचे व्ह्युअर आसा, म्हाजे कोण बरे मागपी आहा जावं सगळे गोंयकार आसा पळय हांकां एकूच सांगूंक सोदता की दिलीप परुळेकर हो भारतीय जनता पक्षाचो 30 वर्सां काम करणारो कार्यकर्तो आसा. हेज्या पयलीं कसलो दाग लागलेलो हांवें घेवंक ना. म्हाजी जी कारकीर्द आसा 10 वर्सां आमदार आनी 5 वर्सां मंत्री ही म्हणून कारकीर्द आनी ही कारकिर्दीन केन्नाच कोणाचें वायट म्हणून हेका घेवंक ना आनी हांव घेवंक ना, हेज्या फुडें घेवचो ना. हांव पक्षा बरोबर आसा. पक्षान म्हाका तें सांगलें त्या प्रमाणे जयेश साळगांवकाराक आमी BJPन घेतला आनी जयेश साळगांवकाराची टिकेट जेन्ना जातली म्हणजे आतां केन्ना तरी हेज्या फुडल्या म्हाका दिसता 7-8 दिसांक केन्ना तरी फायनल जातली आनी हें सगळें जाल्या नंतर तेजो विचार केलो वयतलो, हितून म्हाजो वयतलो, कोणाचो विचार केलो वयतलो हें मागीर पळोवया मरे. पूण तुमचो स्टँड कितें आसतलो? तुमी पार्टी वांगडा आसतले? सी हांव कोणा बरोबर आसतलो हें तुका आतांच कित्याक सांगू, हांव कितें करतलो हें आतांच कितें सांगू. हांव पार्टीचो कार्यकर्तो. पार्टीन म्हाका तेन्ना आपोवन व्हरून सांगलेलो की आमी जयेश साळगांवकाराक भितर घेता आनी जे त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जयेश साळगांवकाराक भितर घेतला. म्हाका दिसता केन्ना तरी 14-15 तारखेर केन्ना तरी आमच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची आमचें मिटींग आसा आनी त्या मिटिंगेन हांगासरले ग्रावंड लेवलचें कितें काम आसा, कोण करूंक शकता आनी कोण येवंक शकता. मे बी जयेश येवंक शकता, मे बी दिलीप परुळेकर येवंक शकता, मे बी रुपेश येवंक शकता, वो कोण आनी खंयचो मानतो BJPचो कार्यकर्तो आहा होय फुडें सरोंक शकता. हें जेन्ना पक्षाक दिसतलें दीस इज द लास्ट स्टेज. म्हणजे इलेक्शन केन्ना तरी आनी म्हाका म्हयन्यार उरलां अशेंच म्हणया, बरोबर 1 म्हयनो उरला. ह्या स्टेजीर लोक कोणा वाटेन आसा हें जेन्ना पयलें वयतलें तेन्ना पार्लमेंटरी जो बोर्ड आसा हे बोर्ड थारयतलो आनी लेट बोर्ड थारोवनी पक्षाक एनावन्स करूनी आनी तें केल्या नंतर म्हाजें डिसिजन कितें आसा पळय हें हांव तुमकां सांगता मरे. हांवें पयलींच सांगलां आनी ज्या दिसा पळय थंय बोबाळ जाला आनी हे सगळे कार्यकर्ते आहा पळय, सी पक्ष हो सदींच श्रेश्ठ आनी पक्षा परस आमचो देश श्रेश्ठ. आमी ह्या देशा खातीर ह्या पक्षा बरोबर आहा, मोदी खातीर आमी ह्या पक्षा बरोबर आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा हांवें जी कितें आमची 10 वर्सां आमदार म्हणून आसा, 5 वर्सां हे आमचो मंत्री म्हणून काम केलां. ह्या मतदारसंघान ज्यो भुरग्यांक म्हाज्या काळान कारकिर्दीन ज्यो नोकऱ्यो मेळ्ळ्या, कामां जाल्या, डेव्हलपमेंट जाला, त्या खातीर भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान आनी दिलीप परुळेकारा फाटल्यान हे हांगली जनता आसतली, रावतली आनी तांकां पूर्ण खात्री आहा जर दिलीप परुळेकाराक निवडून दिलो जाल्यार एकमेव मनीस असो आसा जो काम करूंक शकता. फाल्यां काँग्रेसीन गेलो म्हणून कोण मे बी वोट दिले ना दिले हेतूर हें ना. थंय निवडून येयलो जाल्यार काम हें करूंक शकना. सरकार हें भारतीय जनता पक्षाचें येतलें आनी भारतीय जनता पक्षाचो जर आमदार कोण जालो, हांव जालो जाल्यार काम आनी हें करूंक शकता. आमचो पयलींचो आमदार आहा पळय तो भारतीय जनता पक्षाचो कोण तरी एक टुगेदर हें आमचें हें जालें हें जावन सरकारान 3.5 वर्सां आसलो. तेणी कितें ध्येय लायल्या हें तुमकां खबर आसा. हांव तेजेर क्रिटिसायज करना तो येयलो आनी कितें जालें म्हणून, पूण धमक जायी, चॅलेंज जायी आनी ही चॅलेंज दिलीपा कडेच आसा आनी दिलीपच करूंक शकता. हे साळगांव मतदारसंघान न्हू तर पूर्ण गोंयान लोकांक खबर आसा आनी त्या खातीर पक्ष तिकेट म्हाकाच दितली, म्हाजोच विचार करतली ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा.